आमचे ऑलरेडी रोड वायंडिंगाचे जे कितें प्रोसेस आहा तो ऑलरेडी चालू आहा. आमकां डायरेक्टरा कडल्यान एक मेमोरंडम आयिल्लें जे कोण रस्त्यार बसून बिजनेस करता आनी रोड वायंडिंग रस्तो ब्लॉक करून ते भायर येयल्या तेंचे सगळे क्लियर करपाचे म्हणून. ते प्रमाणे आमी ऑलरेडी 30 मोर दॅन 30 नोटीसी ऑलरेडी आमी लोकांक सब केल्या आनी तांकां सांगलां जे रोड वायंडिंग ड्रेन्स आहा ड्रेन्साचे कोणें स्टेप्स केल्या कोण गाड्यो घातल्या कोण बिजनेस करता तांकां सगळ्यांक आमी ते क्लियर करपाक सांगलां. त्या प्रमाणे आमी सगळे नोटीसी धाडलेले आहा आनी आमचो प्रोसेस चालू आहा. आनी मेन म्हणटा ते जाता आमी ट्रॅफीक हें स्मूथ फ्लो करपाचे प्रयत्न करता. आनी थोडे कितें हें करता थोडे जाण कितें गरीब लोक आहा ते आपूण करता म्हणून आमचे एक ग्रिवन्स घेवन येता तरी पूण तेजे आमचे ग्रिवन्स कितें आहा तुमचे ते आमकां बरोवन दिया म्हणून सांगलां तांकां आमी मागीर खंय दुसरे कडेन बी एडजस्ट करपाक जाय जाल्यार आमी ते फुडें मिटिंगेक घालून बी हें करता. आनी ऑलरेडी आमी जे कोण नोटीसी घातल्या पळय सगळ्या मिटिंगेक मंथली मिटिंगेक सगळे मेंबरां दवरून हें पास करून सगळ्यांक नोटीसी सर्व केल्ली आसा. पंचायतीन नोटीस इश्यू केल्या म्हाका खबर ना तेच्या फाटल्यान कारण कितें. म्हाका दिसता पंचायत खंय ना खंय हो बायस आसा म्हटल्यार वन सायडेड पळयता. म्हाका खबर ना धर्माचेर पळयता काय कसली जातीवाद करता. पण सांगपा म्हटल्यार पळय हांव इलिगलाक हेज अ बिंग अ पंच मेंबर हांव इलिगलाक सपोर्ट करना. पण इलिगल तर म्हणटा आसतना म्हाज्या हिसपान सगळे लोक येता तितून. प्रत्येक पंचायतीन जो रस्तो जर पळयलो न्ही जर रस्त्याचो शोल्डर पळयलो सगळे इलिगल आसा. रस्त्यार लोकांची गाडयो पार्क जाता इलिगल शॉपास आसा वयर सकयल बिल्डिंगूय बांदल्या. हांव कितें म्हणटा बारीक मनशांक त्रास करचे न्ही पंचायतीन. बारीकशे बावड्यांचो गाडो आसा तेजेर तर तेंचो म्हयन्याचो हे खर्च सुट्टा तेंचो घरान कोण आसना. म्हाका खुबशे लोकांनी कंप्लेनी दिली आमच्या घरान कोण जोडपी ना आमी ताचा फक्त ते गाड्या खातीर आमचें पोट भरता. आमचे फाल्यां कशें जातलें आपलो घोव पिड्ड्यार जाला भायर पडला जाल्यार आपलें पोट कशें पळोवपाचें भुरग्यांचें कशें पळोवपाचें खरें वायट दिसता. पण हांव कितें म्हणटा तांकां तर तुमी काडपाक सोदता न्ही तुमी सगळ्यांकूच काडचें. हांव ना म्हणना काडचें सगळ्यांक आनी काडून तांकां खंय ना खंय एक असो जागो दिवचो की बाबा लिगली तांकां करपा खातीर तेंचो वेवसाय ह्या पोटाचें कितें चलपा खातीर जागो दिवचो.